कळ्ळें ते सर मुखेलमंत्री कितें आहा मुखेलमंत्री जी डायलॉग मारता बरें दिसता स्पीकर सर आज एक मिनट मरे आनी म्हाका मातशें म्हणटी मुखेलमंत्री कितें आहा एड्युकेशन डिमांड्स आनी आय कॉंग्रेच्युलेट हिम फॉर हीज जे शोमॅनशीप कित्याक तो म्हाका दिसता सांगपा तो सांगना तो नेहरू युवा केंद्रांतल्यान शिकलो भुरगो नेहरू युवा आनी हांव सदां म्हणटा की बाबा हो नेहरूगे जॅकेट कित्याक घात कामू बरो उलयता नेहरू युवा केंद्र शिंकिल तो यू हॅव बीन ग्रूम्ड फॉर लिडरशीप क्वॉलिटीज तें उलयना मरे तूं तें सांग नेहरू युवा केंद्र हे गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे डायरेक्टर ऑफ स्पीकर यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट हय तू इवन हीज पार्ट हांव ना म्हणना नेहरू देशाचो पयलो प्रधानमंत्री आसलो नेहरू युवा केंद्र हे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्सचे प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान आसलेले ऑफिस आनी आय एम एफिलेटेड टू दॅट ऑफिस सिन्स फ्रॉम द 1996 आनी म्हाका सांगता आसतना आय प्राऊड फील जाता तेंय सांगता तुका आनी टील अजुनूय बी म्हणजे हांव त्या ऑफिसाचो कितें कार्यक्रम जर आसलो काँग्रेसा लागू जाला अरे म्हणना तू काय जालें ना काँग्रेसान काय करू ना प्रधानमंत्री आसता तेणे आपलें नांव दिलें मरे आतां वयलें आमी नांव दिता काय केलें ना म्हणून सो नेहरूगे जॅकेट घान मोदीगे डायलॉग माता स्पीकर सर हे मोदी जॅकेट नेहरू न्ही हे मोदीन घातल्यार उपरांतूच फेमस जाला मोदी जॅकेट म्हणून